जेरेमाया प्रवादीच्या पुस्तकावेले वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळय, हांव दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उत्पन्न करतलो. ते दीस लागीं पावतात. तो एक खरो राजा कसो राजवट चलयतलो आनी बुदवंत कसो वावुरतलो आनी आपल्या देशांत प्रमाणीकपण आनी भक्तीपण सांबाळटलो. ताच्या दिसांनी जुडाचें तारण जातलें आनी इस्रायल विस्वासान जियेतलो आनी ह्या नांवान ताका उलो करतलीं. सर्वेस्पोर आमचें प्रमाणीकपण. पळयात, लोक आनी केन्नाच म्हणचो ना, ज्या सर्वेस्परान इस्रायलाच्या पुतादुवांक इजिप्तांतली भायर काडली तोच जिवो देव, पूण अशें म्हणटलो. ज्या सर्वेस्परान इस्रायलाच्या घराण्याच्या संस्थीक जंय ताणें तिका शिपडायलोली त्या उतर गांवांतली आनी सगळ्या देशांतली आपल्या खाशा देशांत परतून पावयली तोच जिवो देव. अशें घडोवन येतलें. ते दीस लागीं पावतात. देवाचें उतर हें. देवाचे पोट उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती बसतली. देवा राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीट करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची म्हणसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीट करून दितलो. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उलो मारतल्या गरीबांक आदार नाशिल्ल्या दुबळ्यांक तो पावतलो. दळदिऱ्यांची आनी दुर्बळांची तो दया करतलो. गरीबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव थोर जावं. तो एकलोच करता विस्मिता. ताचे वैभवी नांव सदांकाळ व्हड जावं. ताचे मोहिमेन बरो आख्खो संवसार. जबाब. सोडवणार येतलो तेन्ना प्रमाणीकपण आनी शांती वस्तली. उद्गार. इस्रायल गणाच्यो फुडारी तूं. सिनाय दोंगरार मोइजेसाक तुवें सुमूर्त दिली. तुजो हात विस्तारून आमची सोडवण करूंक ये. मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. क्रिस्ताचो जल्म असो जालो. ताचे आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जालें. पूण ती एकठांय जिवनचे आदींच पवित्र आत्म्याचे पदवेन ती गर्भेस्त आसा म्हूण गोमोन आयलें. तिचो पोती जुजे धर्मीवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. देखून तिका गुप्तीन सोडून दिवंक तो येवजितालो. अशें करूंक ताणें थाराव घेतलो तेन्ना अवचितूच ताका स्वप्नांत सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे दाविदाचो पुता, मारयेक तुजी पोतीन करून घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिचे कुसव्यांत गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्याचे पदवेन संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दितलोय, कित्याक आपले पोरजेक
तिच्या पातकांतली सोडयतलो तो तोच. सर्वेस्परान प्रवाद्या वरवीं अशें सांगलोलें, पळयात, एक आंकवार चेडूं गर्भेत जातोलें आनी तें एका पुताक जल्म दितोलें आनी ताका इमॅन्युअल म्हणजे आमचें सवें देव अशें नांव घालतलीं. हें उतर पाळून येवच्या खातीर हें सगलें घडलें. न्हिदांतलो उठून देवदूताचे हुकुमा प्रमाणें जुजेन केलें आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली आनी तिणें आपल्या पुताक जल्म दिसर ताणें तिचे लागीं एकवट करूंक नाय आनी बाळकाक ताणें जेजू म्हूण नांव दिलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वळ. आनी तिका आपली पोतीन करून घेतली. नियाळाक आदार. पाप साहेब फ्रांसीस आपल्या एका संदेशांत अशें म्हणटा, लग्न जावंक आनी कुटुंब घडूंक भिवू नाकात. आयज आसा तें फाल्यां नाका. सगळेंच नवें नवें जाय. असलें चिंतप वाडलां. असले परिस्थितींत लग्न जावंक फुडें सरतल्यांक आयज व्हडा काळजीदारपणाची आनी नीज मोगाची गरज. आयचे पयले वाचपांत सर्वेस्पोर दाविदाक एक प्रमाणीक फांटो उपजयतलो आनी तो खरो राजा कसो जाणवायन राज चलयतलो म्हूण जेरेमेस प्रवाद्या वरवीं आयकूंक मेळटा. आयच्या शुभ वर्तमानांत देवाचो दूत स्वप्नांत भियेलेल्या आनी घुस्पलोल्या जुजेक धीर दिता आनी देवाचेर विस्वास दवरून संदेश पाळूंक आपयता. जुजे देवाचेर पातीन आपली पावलां बदलता आनी बावाटान तिका मांडून घेता. जुजे आनी मारये मदें गैरसमज जाल्लो. जुजेच्या मनांत मारये विशीं दुबावी उपरासतलो. देवाचे उजवाडान जुजेन मारयेक आपली पोतीन कशी घेवन कश्टां सांपडलेलो संबंद घट करता. आयज थोड्या काजाऱ्यां मदें कितलें अविश्वासीपण ल्हान ल्हान वस्तूक लागून किजलां. काजारा दिसाक सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत विश्वासी रावतलीं, मोग करतलीं आनी एकामेकाक मानान लेखतलीं म्हूण जी भास दिलेली ती जुजेची देख घेवन पाळूंक वावुरया आनी एकामेकाक आसा तशेंच मानून घेवंक वावुरया. तर आज आमचो थाराव जावन दी काजारा दिसा दिलेली बासावणी नियाळून तातूंत कितेंय चुकलां तें सुदारूंक आनी लग्न जालोलें पासत दिसपट्टी मागूंक आमी वावुरया.